वर्षे विसरले आनी तांकां खूब काम आसा तरी पूण आमी ते नासले जाल्यार जेजूक आमी आमचे पाल चालू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं तुमचे भयणीन भावनो तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरा. आयज आमी ह्या धर्म प्रांतान आल्ताराचे जे सेवक आसात म्हणजे ऑल्टर सर्वर्स ऑल्टर बॉयज एंड गर्ल्स तांची आमी आठवण करता. ताचे पासून आमी मागता देव तांकां हें धाकटें आपोवणें दिता आमी सादर करपाक आनी त्या प्रमाणे तो तांकां आपयताय तांकां आमी तांचे पासून आमी मागया त्या चेड्यांच्यो मापासो. आनी त्याच प्रमाणे आयच्या दिसा आमी आमचे दीस भेटयतना आमचें जिवीत सगळें जेजूक भेटोवया आनी तें भेटोवंक आमकां खूब फाटी उर्बा आसा पूण पातोक आमकां आडायता ते पातोक आमी कबूल करून जेजूच्या एकवटान आमी हो वेळ सारू आनी ताचे सारकी आमी उदीक जावन हात जोडया दोळे बंद करुया आनी आमचे पातोक आमी कबूल करून देवाचे आनी एकामेकाची भोगसणी मागया. हांव पाती सोपतवेदार देवा तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें करून हांवें जायती पातक केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो खूब व्हड अपराध. हे पासत बाकीबाब सुद्दां चकवार मरे सगल्या देवदूतां कडेन बघता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावोवं. आमेन. बाबाचे एकल्याच पुत्र सोम्या देवा देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटाय आमची बापाचे उजव्याक बसला आमची पापी आयकून घे. प्रार्थना सांगाली बापाची मम्मी जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया तुमची मागणी मनांत हाडात इंतेसां मनांत हाडात आनी आतां आमी मागणे देवा बापाक उबारया. सोरपोदिदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपाक हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बसून आमी देवाची उतर आयकूं.
हेरा सगळ्यांच्या नांवान एकल्यार म्हणलें, तूं आमचे कोडे विचार करून कितें जाणां जावंक सोदताय? आमचे पुर्वजांचे कायदे मोडचो परस आमी मोरून अदीक भोगला आसात. आपलो निमाणो सुस्कार सोदताना दुसऱ्याक पडले. क्रूर मनशा, हे जिवितांतले तूं आमकां काडून उडयशीत, पूण प्रिथ्वीचो राजा आमकां शास्त्राच्या जिवितांत नव्यान जिवन करतलो, कित्याक ताच्या कोयत्या पासत आमी मरतात. ताचे फाटल्यान तिसऱ्या गोश्टा राजा आनी चाकर आपूण ओझा मारतले आनी जीव दाखय म्हूण मागलोले देखून ताणें ती रोखडी भायर काडली आनी काळजीपणान आपले हात उबारले आनी मान फाव आसलेले उतरां म्हणली. स्वर्गारूच न्हय, हें सादें म्हाका दिलें. तांचे कायदे खातीर हांव ते सोडून दितलो. ताचे कडचे हांव ते परतून घेतलो म्हूण म्हाका भरोसो आसा. ते तरणे भुरग्याचे खातीर दर्पण आनी इतले कश्टाची बेगरवा केली ते पळोवन राजा आनी ताचे सेवक अजाप जाले. हो मोर्तोस ताणें चवथ्याक तेंच कश्ट दोग दिलो. मोरचे वेळार तो सुस्कारलो. देव आपणाक नवें जिवन करतलो म्हूण भरवंसो धरून मनशाच्या हातान पडून मरूंक अदीक व्हडलें वाग तुमकां जाल्यार पुनर्जीवन कोण हाडचें ना, नवें जिवीत ना. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावची. तुजें दर्शन घेवन सोरेस्परा आमी दादोशीत आसले. तुझे दर्शन घेवन सोर्बेस्परा आमी दादोशी जातोल्या. सोरेस्परा बरें काळजाची मागणी आय. म्हजे प्रार्थना आयक घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठाचे फोट ना, लबाडी ना. तुजो जबाब. तुझे दर्शन घेवन सोर्बेस्परा आमी दादोशी जातोल्या. समृद्धीची वाट हांवें धरल्या. तुजे मार्गार म्हजे पांय घोट दवरल्या. म्हजी पावलां हालोवंक ना. हो पडले हांव आसा कवलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चीज दिवं नाय. जाबाब. तुजे दर्शन घेवन सोर्बेस्परा आमी दादोशी जातोल्या. तुजे पापयाचे सावे म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीपणां चोरून तुजे मुखामळ भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे कोटना. तुजें दर्शन घेवन दादोशी जाता. जाबाब. तुझे दर्शन घेवन सोर्बेस्परा आमी जातोल्या. देवाचे व्हड उपकार. Sorry,
क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले ते पुनर्जीवण ना म्हणटात तसले मनीस तांणी ताका हो प्रश्न घालो गुरुजी मोइसेसान अशें आमकां बरोवन दवरला कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरप जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची तर 7 भाव आसले पयलो लग्न जालो आनी भुरगीं बाळ नासतना मेलो दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो तेच परी सातूय जाण सोंसोत दोरी नासतना मेले सगळ्यांक निमाणी बायली मेली तर 7 जाणांची पोती ती जालोली म्हणटच मेनली पुनर्जीवन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोती ती जातली जेजून ताका सांगले ह्या संवसारांतली मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जाता पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेलेल्यांतल्या पुनर्जीवणपणाक जी कोण पुर्ती जातली मेळटी ती लग्न करून घेनात दिनात तांच्यान आनीक मरूंक जायना ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्जीवन जातात देखून ती देवाची भुरगीं मेलोली खरेंच परती जीवन जातात म्हूण मोइसेसानूच जिलपुटाची खबर सांगता थंय दाखयला तो थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो देव म्हणटात देखून मेलेल्यांचो न्हय भगत जिव्यांचो देव तो ताका सगळीं जिवी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मागणी तुका क्रिस्ता पयले वाचपान हे 7 भाव आनी तांची आवय तांकां दुसरे जे तांच्या देशांत आयलेले सिरियनकार ते तांकां तांच्या पद्दती प्रमाणे जेवंक दिनात दुकाचे मांस खावंक लायतात ते म्हणटात जुदो आमी दुकाचे मांस खावपाक ना आनी तुमी तर आमकां सांगशात खा म्हणून आमी खावपाक ना आनी तुमी तर आमकां मारूंक सोदशात आमी मरोंक तयार कित्याक देवाचें मानमेंत आमी मरूंक तयार ना आमचो जीव उड्यान करूंक तयार आनी 7 जाणांक मारून उडयता पूण 4 जाणांचे आयज उल्लेख केल्ले आसा फुडें दुसऱ्यांचे करतले हे 24 जाण भाव पयले सुवातेन घेवन येनात मरपाक आमी आदल्या म्हणचे तुमी क्रूर मनशां तुमी जर आमकां पिडापीड दितल्या जाल्यार आमी येनात कित्याक आमकां देव परतून जिवन करतलो एकल्याक ताची जीप भायर काडूंक शकता तर जीप कातरूंक शकता पूण लागून हे सगळे सांगले देवान दिलेले आसा आनी तुमी क्रूर मनशां आमचे ते काडूंक सोदता काडा कित्याक आमी हे देवाक भेटयता आनी देव आमकां बरेंपण दितलो व्हडल्या जिविताक ह्या शुभ वर्तमानांत तशेंच आयकलां सादुकी आनी फारिझेय तांचे मदें सदांच वाद विवाद चलतालो ते म्हणल्यार तूं जाणा आसलेले मनीस पूण सादुकी जिवनपण आसा म्हणून ते मानिनासलेले ह्या संवसारांतूच जेवंक जाय बस आनी ह्या संवसारांत आमी पळयतात सगळो लोक तेंच करता
हांगसरूच ज्यो गायल्ल्या भाशेन करता ते भाशेन ते वागतात. पूण ते तांकां प्रश्न करता, जेजूक प्रश्न करता, काजाराचो न्हय पूण पुर्वज कोण आसा की ना आनी ते कसलें जिवीत आसतलें ती. पूण जेजू तांकां सांगता, देवान आमकां घडच्या आदीं आमी देवाच्या मनांत आसलेले हांव. आतां आमची चिंतना आसतात न्हय ती कोण पळयतात ना, फकत ती आमी जाणा आनी केन्नाय आमी नको, कित्याक ती चिंतना आमकां कंट्रोल करता. पूण जी कोण तांकां आजीर जातात मनांत कितें चलता ती जाणा. फकत आमी देवाच्या मनांत आसलेल्या पूण आमकां ही कूड दिली देवान. आनी ही कूड कशी दिली? ताणें मनशाक रचलो, बायल दादल्याक आनी बायलेक, आनी तांकां ताणें हे भाशेन घडली की तांच्यान संबंद जोडून देवान ताका मागीर सुपोर्ट करून हे भाशेन तो आपलो आत्मो ते कुडींत घालता आनी आमकां जिवी करता. ताका लागून गर्भपात करपाचें पातो आमी मनाक घेवंक जाय. देवान हें सगळें घडून हाडलेलें आसा. देवा विरुद्ध आमी वचोंक फावना. आमी त्या मनशाक मारून उडयतात ल्हानूच आसतना क्रीम. बरें, म्हणटच ही कूड पळय आसा ती फकत देवान दिलेली आसा आमकां देवाक जाणो जावं. आनी हे कुडींत आमचे सुस्कार आसा. सुस्कारांतल्यान आमी जिवी आसा. तो हे कुडी ताचो पवित्र आत्मो तो आमकां दिता. आनी जितली आमी ह्या सुस्कारा खातीर जाता आनी हें तुमकां हांव सदांच सांगता तितली आमी देवा खातीर जातली. आनी देवाच्या मांदामिता प्रमाणे ज्योक आमकां घटाय मेळटली. नाजाल्यार कितें करता, बेश्टे वयले वयरच तोंडान आमी देवाक भोसता. भितरलें आमचें अंतस्करण देवा सोबेना. ताका लागून आमची चिंतना आमकां कंट्रोल करता, आमची भावना आमकां कंट्रोल करता, आमचें जिवीत एका गुलामपणाचें कशें आमी जियेता आनी चलता आमी कितें चलता त्या सारकें न्हू. पूण हे भाशेन जर तुमी करशात जाल्यार खरेपणी देव आमचें सगळें आसा. ताका एकवटोन ताचे घटायेन ताचे जाणवेन ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत सारकें. तुमी जाणा कशे भाशेन तुमी जियेतात पळय तें. तुमी तर मलेशियन देशांत आनी आमी दोगांय जाणां उलोवन तुज्या जिवितांत कितें घडटा तें पळयत जाल्यार मागीर आमकां बरे भाशेन दिसता पडटलें हांगसर अशें जालेलें आसा, थंयसर तशें जालेलें आसा. तुवें कितें करूंक जाय तें तुवें पळोवंक जाय. हांवें सांगलें म्हणून जायना. तें तुवें जर पळयलें जाल्यार तूं मागीर त्या रस्त्यान म्हणजे जेजू जो आमची वाट जावन आसा ताचे वाटेन तूं चलप. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी घडोवन हाडूंक जाय. तर हें घडोवन घेवच्या हांव सदांच जेजून आमकां सांगलां आनी जेजून आमकां आपल्या जिवितांत दाखयलां त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. जेजू सदांच दीस सोंपलो की ना खूब वेळ बापायच्या सांगाता एकवटान जियेतालो. मागणें म्हणजे हो संबंद देवाक आशिल्लो तो जोडून तो जियेतालो. आपल्या कोणाक जियेनासलो. आपली सगळी चिंतना भावना आसा तितली देवाच्या ताब्यांत करून देव ताका बुजवण दिता. देव ताका समजून दिता. ताचो बाप म्हणटालो. बाप म्हाका कितें दाखयता कितें करता तेंच हांव करता हे भाशेन तो न्हिदोंक येता. आनी न्हिदेंत मागीर देवा बरोबर ताचो संबंद आसलेलो. सकाळीं उठलो की ना मुद्दूम देवा बरोबर आपल्या बापाय बरोबर वेळ सारतालो. आनी हाका लागून तो आमकां कितें म्हणटालो, हांव कितें उलयतां हांव कितें करतां तें सगळें म्हाका बापायन दाखयलां आनी बाप म्हजे सगळें करता. तर तुमी म्हाका पळयलो जाल्यार बापाकूच पळयलो म्हणटा. इतलो लागशिल्लो संबंद तो जोडून आपलें जिवीत सारतालो. आनी हो जेजू आमच्या काळजांनी आसा. तर ताका आमी संदी दिवंक जाय आमच्या जिवितांत. आमी जेन्ना वेळ सांगेचो आनी म्हणजे न्हिदोंक आदीं आनी उठ्ठाना त्या जेजू बरोबर सांगलो की ना जेजू आमचे सगळें आपल्या बापायक मागणें करता. आनी हे भाशेन तो आमकां सगळ्या जाणांक एकवटान जोडून दवरता. पयले सुवातेर आमचो कुटूंब. पूण आमी हे सगळें आयकून असलो फायदो ना. कित्याक भितरल्यान आमी निर्णय घेवंक ना. आमी निर्णय घेवंक जाय
आनी त्या निर्णया प्रमाणे आमी जिवंक जाय. पूण हेंय करपाक आमच्या लागीं जायना. ही कृपा आमी मागूंक जाय. आनी जितली आमी खालती जातली सागरी माय भाशेन हांव चाकर सोपेस्पराचो जावं म्हजे सगळे तुजे येवजणे तुज्या उतरा प्रमाणे अशें तर आमी जियेत ह्या मनोभावान एटिट्यूडान जाल्यार खरेपणी आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जियेतल्या आनी आमी कोणाकूच भियेवचें ना. आयज आमी पळयलां पयल्या वाचपान हे 7 जाण भाव भियेना, मरपाक भियेना, देवाच्या हुकुमा प्रमाणे आमी जियेतले म्हणटा. हांगसर हे काजार जाता आनी काजार जाली म्हणटकीर 7 जाणां कडेन काजार जाली. कोणाची बायल तितून आमी आनी बायल अशें आमी कूड घेवन जियोवचें ना. आमी ओतम्यान जियेतले. आतां आमचो ओत्मो आमचे बरोबर आसा. आमच्या त्या ओतम्यान जर आमी आजीक जाय आनी हांव म्हजें तुमकां हें दाखोवंक जाता मागण्यांतल्यान आमी सारकी स्वतंत्र जाता. हें करपाक जाय जाल्यार तुमी सदांच रातची हे भाशेन हात जोडात. ना जाल्यार तुमचें कोंत घेयात. हांवें सदांच सांगलां कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणी पळय आसा तुजो सुस्कार घेतना तुमी झुजून व्हरोन आयल्या. पांयची बोट आसा तितूंतल्यान तकली मेरेन कुडीन मनांत आनी ओतम्यान झुजून व्हरोन आयली. जेजू 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 सगळो सुस्कार जाय जाल्यार जेजू म्हणपाचें. मागीर दुसरो सुस्कार घेवपाचो. तेन्ना कितें जाता सगळें भितरलें आहा तितलें भायर गेल्लें आसा. तशे खातीर आमी एक उदक घातलें की ना आनी मातशें आमगेलें उदक भायर मारलें की सगळें तो मेळून कितें आहा तें भायर सरता. दिसपाचें आमचे भितर जी आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल जी उफेता ती सगळी जेजूच्या नांवान भायर सरता. आनी जेजू आमचे भितर येवन आमकां आपल्या बरेपणान भोगता. तो दुसरो सुस्कार परतून चडटाना आनीकूय नितळ जाता. हें गाबाक जाता म्हणसर सगळे मणी आमी सारकी नितळ निर्मळ जावन सुसेगाद भितर टॅबलेटी नाका मागीर दिवपाक. हे सगळें जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना ही चिंतना भावना आमकां बरी सावध भलायकी मेळटली. नाजाल्यार तुमी तुमची सावध भलायकी पिड्यार करतल्या. दोतोरागेर वचून मागीर पयशे खर्च केल्या आनी हे भाशेन तुमचें जिवीत इबाड करता. कित्याक म्हणून तशें करता? पूण समजोवचें आमी तशींच म्हणची. पूण तशें जावंक फावना. तो भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान आमी मागया. हांगसर कितलीं जाणां म्हाका सांगतात आतां येतना फुड्यान एक वस्तू म्हाका म्हणूंक लागली हांव पयस थान येता. बाकीची दुसरी कितें सांगूंक लागली पूण सगळें भावार्थान करता. भावार्थान जेजूच्या एकोठान चिटकोन रावप ताका. ही हॅबीट करून घ्या. सगळो लोक सुस्कारान जेजू आमचें सगळें आसा आमी ताचें सगळें रावया. आनी ह्या जिवितांत जियेतना ह्या समुद्राच्या ल्हारांचेर म्हणजे ह्या संवसारांत जी सगळीं ल्हारां आसात पळय नाका जाल्लीं ती सगळीं आमी ताचेर चलोन मेळटल्या. ती आमकां विलासची ना, ती आमकां घेवची ना, पूण आमी जेजू सगळें ताचेर चलोन मेळटले आनी शांतीन आमचें जिवीत सादतलें. आतां आमी कितली उंचावड जाल्लीं आसा. ही सगळी उंचावड आयज चिंतना भावना जेजू 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 म्हणून भायर काडटा आनी प्रॅक्टीस जावप. कोणाक कळचें ना पूण तुमचें जिवीत सारकें जेजूच्या आसण्यात परजोडचें. हे भाशेन भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन सगळें घडलें आनी ताका लागून आयज पर्यंत तो आमकां मदत करता. पूण खूब जाणां ताचे विरुद्ध आसा. बेश्टी तक्रार करता. ताणें हें केलें तें केलें बायक केलें म्हणटा. घरांत म्हणटा आमी ताका ताचें आयकूंक ना. ताचें बोगलां ताका कित्याक ताचें नांव पिड्यार करूंक सोदता. असलेंय चलता हें देंवचाराचें काम. पूण तातूंत आमी पडचें न्ही. तांणी कितें म्हणटात करतात तें जेजू सगळें धरून आमी ह्या ल्हाराचेर चलोन वतले. हे भाशेन जावं न्ही भाव. आनी हांव सांगता की तुमी जर पाळशा हांव तुमकां गॅरंटी दिता म्हाकाय पळय कितलो वावर आसा बेजिलिकाचें सगळें करपाक.
हांव सुसेगाद आसा कित्याक जेजू सगळें हांव सगळें करता कित्याक जेजू हें सगळें पळयता. आतां खूब वस्तू जावंकूच ना तयार 19 दीस उरल्या अजून कांय जावंक ना जातलें आनी तो करतलो सगळें आमी फटाफट करतली काम जावन तें जातलें. हे भाशेन इतलेंच न्हय आमचें जिवीत पुरान आमी खराय जियेतले म्हूण म्हाका खात्री आसा. आनी तुमी आमचो जियाचेर आसात तुमकां सगळ्या जाणांक बरेंपण मेळटलेंच. तुमी सगळीं जाणां हात अशे दवरात आनी मुगेर दवरात. पाट स्ट्रेट दवरात. पाट स्ट्रेट दवरली की ना मागीर आमचें सगळें रगत बरे भाशेन घुंवतलें आख्खे कुडीन आनी जंयसर आमची चिंतना भावना नॅगेटीव आसतात ती मागीर नॅगेटीव एनर्जी भितर गोळा जाता आनी ही गोळा जाली की ना मागीर आमकां दूख येता. समजल्यार तुमी तर हे भाशेन हालो नासतना बसच्या आनी प्रत्येक सुस्कार जेजूच्या एकवटान रावशात ही सारकी पेकोवणी तुमकां मेळटली. आयकात म्हणजे तुमकां बरें जावंक जाय ही भाशेन सकाळची 5 मिनट सांजेची 5 मिनट मागीर तुमच्यान तो 5 मिनट खातीर 10 मिनट करूं मागीर 15 मिनट पूण ते भाशेन आमी सदांच तें मांडून घेवंक जाय राखूंक जाय तें सांबाळूंक जाय खिचोर आमचेर दाखोवंक जाय की आमी देवाचो तो मोग करता. बाकीचे मागीर दिसाचें रातचें तो पळयतलो ताका एकवटान रावली तो आमकां मदत करता. सूख जाणां आतां हे भाशेन हात उटेन दवरात दोळे बंद दवरात पाट स्ट्रेट दवरात. देव आमचे सगळें करता ताका आमी सहकार करुया आमी ताका पत्करुया स्विकारुया सुस्कार घेतना पांयाची मोड आसा थंयसुद्दां तकले मेरेन आमी सुस्कारान बरोन येता कधी पूण आमी जेजून बरोन येता. तो आमचे सगळें सारको भितर आसा आनी सुस्कार भायर सोडटना भितर आसा तितलें बरें आनी वायट जेजूच्या नांवान भितरले भितर जेजू 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 मुळात सुस्कार काबार जाय करुया. व्हडल्यान म्हणू नाकात भितरल्या भितर कित्याक तेन्नाच की तुमी भितरले सगळें पळोवंक लागतले. आनी सुस्कार भायर सोडलो की ना तो आमकां ताचेर आशिर्वाद घालून बरें तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत कोणाक तें भरून काडटलो. आनी ज्यो दुखी आमचे कुडींत आसा जावं तकले जावं भुजांनी जावं हातांनी जावं आमची पाटी वो फुडल्यान पोटान वो आमच्या बसकेक वो आमच्या जांगांनी दोंगरांनी वो आमच्या पांयांनी हे सगळें तो फ्री करून काडटलो. हांव गॅरंटी दितालो तुमचो विस्वास आसत तर तुमी दृढ हें करून घ्या विस्वासान ताच्या नांवान सगळें भायर काडात ताच्या नांवान भरोन या आनी आमकां कसलेंच वायट करचें ना. घडलें जाल्यार आमी घेवचें ना. ह्या भुरग्या भाशेन आमी त्या वेळार बरोवंक तयार आसता. आपलेपणान आमी रावचें ना पूण जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत सारतलें. जेजू तुवें आमची काळजां सारकी व्हरतलें कित्याक तूं आमच्या काळजांनी जियेताय. हांगसर आसलेल्यांक तूं बरो ओंपताय. तांचें सगळें जिवीत आमी तुज्या ताब्यांत करता. प्रत्येक जाणां प्रत्येक सुस्कारान सगळें भितर आसा तितलें तुजें धरून तुजें जिवीत आमी स्विकारता. तुजें जिवीत आमी पत्करता. तुज्या जिवितान आमी जियोंक लागता. सायबीण मायेन आपलें जिवीत सारलें तेच भाशेन आतां आमी तिची भुरगीं सारूंक लागल्या. हांव सर्वेस्पराची चाकरी जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां पडलें. तूं म्हजें सगळें येता तेन्ना म्हाका घडून हाड सायबा. हांव जशे भशेन तुजें सगळें आसूंक जाय ते भाशेन तें घडोवन दी. आनी आमी फादर फ्रांसीस शेवेर सारकीं जावंक लागतलें. जेजू आमचें सगळें आपलो वार फुडें व्हरतलो. आमच्या घरच्या मध्ये आमच्या शेजाऱ्यां बरोबर आमच्या दोतोरजीनी आमच्या समुदायान आमच्या वावराच्या ठिकाणांनी
आनी तशीच बसून दोळे धांपून जेजूच्या एकवटान आनी ताचे पवित्र रगतान भरोन जे जेजून आमकां उगडापे गेल्ले आसा की ताचो बाप आमचो बाप जेजू सगळे आमी एकामेकांची भुरगीं भाव भयणां आनी ताचो पवित्र रगत आमकां सगळ्यांक कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें हे ताची कोणीच आमकां दाखयना. पूण आतां आमी अशींच बसून व्हडा भावार्था थंड भावार्था जे मागणे आमी शिकल्या तें उचारून तातूंत आमचें जिवीत हलावया म्हणजे देवाच्या एकवटान आमचें जिवीत आतां आमी ह्या मागण्यांतल्यान सारया. सगळीं बरोबर म्हणया सतमंतान देवा सर्वपदवेदा आणि जेसू ख्रिस्ताचे तो पवित्र आत्म्यावर करवी भक्तांचे एकतार हक्कांचे भक्षण कुडीचे जीवन सपनाचे जिवीत आमेन. आमची मागणी आतां देवा बापा विचार मांडया आनी ताचें बेसांव आमचे सगळे घेवया. आयज आमी महाधर्म प्रांतीक वेदी संस्काराचो आयतार वाळटा. आमचे वेदी सेवक त्याच जिल्ल्या देवाची सेवा लागशिल्ल्या वेदीचेर करतात. तांचे खातीर आमी मागतना तांच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या दर एकल्या खातीर मागया. आमच्या दोन्ही फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेत देवाचे उपर करपाची आपली पोट जबाबदारी जिवार सांबाळून खोशेक नेटान जिल्या देवाचे उतर परगटून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे कायदे सारके समजून खोशेक तांचे बरेपण वांटून आनी कायद्याचो दुरुपयोग करिना जावन तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या वेदी सेवकांनी वेदीची सेवा करतना लागशिल्ल्या जिव्या देवाक बघून आनी जिवीत जिवार सांबाळून तेच करी देव आपोवण्याक आपले कान सदांच उक्ते दवरून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या आवय बापायन आपल्या काजारी साक्रामेंताक विस्वाशी रावून आपल्या भुरग्यांक बरे देखील वाडोवन आनी सासणाच्या जिविताचेर आपली नदर सदांच दवरून येवजून तांकां बापाचो आदार मागुया. येवंक ना. तुमी कसल्या तरी कारणाक लागून आयिल्ले आसा. तुमचें इंदेसांव आसा तें मनाक हाडात. सगळीं दोळे धांपून कित्याक लागून आमी हांगसर आयिल्लीं आसा. जॉन फ्रांसिसा कडेन मागच्या. तो जेजू सगळें मागून आमचे पासून घेता. तो ताका दिनवासूक आयल्या आनी जें आमकां मेळोंक जाय तें ताचे सगळें धरून तो आमचे पासून विनंती करतलो म्हणून आमकां खात्री आसा.
ते सगळे ताका बळीत कर. आणि ते मेळ्ळे म्हणून आमी देवा बापाक आर्गां दिली. आणि आता रिस्पॉन्स घेऊया. भोव दयाळ बाबा, आयज आमी आमच्या महादोर प्रांतांत बेगी सेवकांचो आयतार समारंभता. आमी दर एकल्यान जिव्या देवाची सेवा ताका जाय ते कोणी करूंक आनी आमकां फावो तसली देव आपोवणी फावो केल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. आनी जे आमी मागलेलें आसा तितलेंय तूं आमकां दिता म्हणून आमचो भावाड अखोंग जावं दी आनी आमचो बोरवासो सदांच जिवाड आनी एकामेकाच्या मोगान देवाच्या मोगा सगळें आमी जिवंक ताची कृती मोगान आमी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां कृपा दी म्हणून क्रिस्ता आमच्या सुन्या मागुया. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी आनी देणी देवा बापाक मागता तसली जावन म्हाका हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पोट सुबेच्या आदबाक सुबेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बाबा, ह्या बलिदानाक तुमच्या पुताच्या कश्ट मरणाचो समोर रावन आमी चलयता. ही आमची भेटोवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कश्ट आनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुन्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. काळजा उबारुया. आमी सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कार्यान सोर जाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंगवार मारये थावन जोन घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांत ती आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्तीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोप तरी गायता.
आपल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपले कृशेन कोश मरण सुसुकपाच्या आदी जेजून उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक गरोराचे हे रोगो पातकांचे बोगसळे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस तुमच्या पासत ते मारवते. हें म्हज्या उगडासाक करा. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उगवणी सरमणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेला आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार दवरे पवित्र सुबेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याचनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवाचो धरलेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काबळूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुज्या बोगजोळीक तुका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौर दूत आनी सोब कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवन तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताक शोभता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा सर्वोत्तम आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. जेजू जो आमचे सोबे आसा तो आमकां सगळे जाणांक आपले कुडींत एकठांय करता. कित्याक आमी ताचे सांदे तर ताची कुडींत आमी सोंपली आमची देसां मागणी दवरलेली आसा. तर आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन एक ताची कूड कशी हे मागणे जेजू सोबे आमी म्हणया. आमचे बाबा तुझे नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमचे पाप मुगोर हे आमकां ताळणेक पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेश्वरान उद्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुर्याचो क्रिस्ताक तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणले
आनी आतां आयज आमकां हांगसर राज्य आसलेल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांत. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटले आमचे कपलोत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमचे कपलोत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुपारली. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळून. आमेन. म्हज्या जेजू, हो पवित्र संस्कारान तुजो राज्य आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव सुबोग करता जेजू तुका आनी म्हज्या आत्म्यान शेवक हांव तुका आशेता. ह्या वेळार तुजे भोवंडीक मास लोकांक म्हज्यान शेवक जाय देखून ओत्मीकपणान तुवें म्हज्या काळजांत घे म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पळय हांव तुका वेन मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिरो कडसून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. तुमी आसा थंयच रावा, आमी येवन तुमकां कमी आत्म्या.
लागून जेजू बरोबर हो भेट जाल्या. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळीं आमची चिंतनां भावना चाल आदली आनी जी भितर आहा जे आमकां भितरल्यान आडवळ हाडटा, आमकां कासावीस करता, तसली चिंतनां तसली चाल आमच्या जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी तो आमकां ह्या वेळार भितरल्यान सांग सुटका दिवन आमचें जिवीत अदीकान अदीक ताच्या जिवितान भरून तें पवित्र करतलो. ताचे गोठायेन तो आमकां भरतलो. ताची जाणवाय आमचे सगळें वाडटली आनी आमकां सगळें बरे भाशेन पळोवंक आनी उतर दिवंक आनी भोगल्यांनी बरे भाशेन आमचें जिवीत चालोवंक आमकां मदत करतलो. आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक समर्पया. म्हजे उपरांत म्हणात, घे दोनिया हे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज म्हजें काळीज सगळें म्हजें दिसलें सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां. तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगळें तुजें. कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तुजे खुशी पोरमणे ताचो वापर कर. ताचो वापर कर. म्हाका फकत म्हाका फकत तुजो मोग तुजो मोग तुजी कृपा दी. तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. उणो मोठा आसतना शिष्यांनी सोम्या जेजूची ओळख भरली. मागुया. कोणाडे बाबा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुरकेचें बोड खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर तोपच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवान. आमेन. मातशी बसात. पयले स्वातेर देवाक आमी आर्गां दिवया. कित्याक देवान आमकां कृपा दिवन आमकां हांगसर येवपाक ही संदी दिल्या. आनी तुमी आयल्यात खरी, पूण देवान तुमकां वळून घेतलेलीं आसा आनी भाग्यवंत फ्रांसीसच्या वेळान तुमचे पासून मागलेलें आसा. ताका लागून ही ताची येवजण आमचे मदें घडल्या म्हणून आमी देवाक आर्गां दिवया आनी ताची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत चालोवंक तो आमकां आतां मदत करतलो म्हणून ताका दिनवास. दुसरें म्हणजे तुमी मागलेलीं इंतेसां तुमकां दिलेलीं आसा, ताकाय लागून तुमी देवाक वाखाणून आयिल्ले आसा. आनी आनिकूय मागून आयिल्लें आसा तें तुमकां मेळटलें. कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान मागत जाल्यार तें आमकां मेळटलें म्हणून आमकां खात्री आसा. दुसरें म्हणजे हें सगळें घडून हाडच्याक खूब जाणां तोपस घेतात. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं दिता. पयले सुवातेर काल आमचें हें सगळें साफ करपाक आमच्या भावान हस्बंडान आनी दुसऱ्यांनी कोणाची चावी घेवन हांगसर आयली आनी मांडावळ करपाक आमची दुसरी आसा ती भयणा भाव ती मदत करता. तांकां देव बरें करूं दिता. त्याच प्रमाणे सकाळी सकाळी उठून मेरी येता तांदूळ दिसा तांदूळ दिसा तर ती आमचो भाव उठला सगळें कापपीट करपाक कधी मांडपाक बाकीचे सगळें साफ करून दवरपाक ती तो कस येता. सो खुशेन सगळो भाव सोडून येतात सेवेक चाकरी.
आमचे. बरें आयज सकाळीं कितें जालें, अभियोला येताले पूण आयज ताका कितें आसलें काम ताणें म्हाका सांगलें पूण हांव आमचे भयणी स्तिशाक सांगून विसरलो. पूण ती निमाण्या वखदार तिका सांगलें आनी ती तो कसो घेवन घेवन बा आयिल्ली आसा ती कांय आमचे कडेन करूं नाका. पूण हें सगळें मिडियाचेर तुमी पळयतात, ताका लागून भयणी हें मिडियाचें काम करता तिका लेबर कित्याक हांगा सोदतना तो व्हरोन हें यूट्यूबाचेर घालूंक जाय. आयज म्हण एकदम अशें सारकें येवचें ना ती कांय नजो कितें जाता तें घालया. त्या भायर हांगसर बाकीचो वार करपाक खूब जाणां आसा. विल्फ्रेडान हो फुडाकार घेतलो. हांवें हांगसर स्टार्ट केल्लें. तुमी पयस थावन येतात आनी खूब फाटीं तुमकां कांय आसना हांगसर. पूण ताणें म्हणलें कोणाक जाय जाल्यार तुमच्या दिनवासलेचें कशें आमकां 3000 दिवंक जाता. प्रत्येक वेळा आमी आतां कितें ना कितें दिवंक लागता. कारण मातशें कितें तोंड हें करून वचूंक जाता. तर ते भाशेन स्पॉन्सर तुमी आसता थोड्यांनी दिलेले आसा. ताका लागून आयज हांवें चिंतलें आमी ते सामोसा घेवचे आसतना आयज तुमकां 2 बन्स दिता. हे पुणे तुमच्यान घेवन खावंक जाता. थोडे घरा व्हरोंक जाता. एक वतीन वयतले सगळे ते भाशेन. आनी चायेचे आमकां खूब त्रास जाताले. हे फाटीं आमी तरी तुमकां टेट्रापॅक्स कितें कोल्ड ड्रिंक घातलेलें आसा. तर हें स्पॉन्सर केल्लें आसा. जाणीन स्पॉन्सर केल्लें आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जाणीन तोकस घेतलेलो आसा ती सगळीं मांडावळ गोंयच्या विल्फ्रेड, रोहिणी आनी हेरां ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन हांगसर आनिकूय जाण आमकां मदत करीत आसा. ताणें सांगून नांव घेनाका हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां नोयना फेस्तां स्टार्ट जातलीं. 23 मेर माडी आसा सांजेच्या 6 वरांचेर. तर थोडे लोक आमचो म्हणे आदले परंपरे प्रमाणे कॉरिडोरान रावता पूण आतां खेट जावंक लागलेली आसा. तर आमी भायल्यान एक पेंडॉल स्टार्ट केलेलो आसा. थंयसर फॅन्स आसा. थंयसर मागीर बरे भशेन मांडावळ केल्ली आसा. तुमकां प्लग इन करून हें करपाक सगळी तुमचो बंदोबस्त केल्ली आसा. तुमच्यान भितरूय तुमच्यान रावंक जाता. मागीर दुसरो लोक येता ताकाय बरे भशेन भरपाक म्हणजे भायलीं येतात बोमाय सान कोल्हापूर सान बेळगांव सान ताका म्हणून एक जागो थंयसरूच सांग करुया तुमी आनी एडजस्ट करूया. पोस्टर आमी वॉट्सॅपाचेर धाडलेलो आसा. तुमकां मेवला की ना? पोस्टर मेवंक ना? पोस्टर सगळ्या जाणांक यूट्यूबाचेर म्हणजे हाचेर वॉट्सॅपाचेर धाडला. तुमकां जाय जाल्यार एकामेका कडेन मागात आमी ते सगळ्या जाणांक धाडटा. ते वयर मार्च आसतना तुमचे कडेन तुमच्या मोबायलानूच आसा. सगळ्या जाणां कडेन ते नवे मोबायल्स आसा पळय ताचेर तुमकां मेळटा. तर ते भाशेन मागीर 24 दिसा स्टार्ट जातली. पोरूच्या भाशेन जावचें ना. पोरू हांवें देड वर घेवलेले एका दिसा फाटल्यान. ह्या वर्सा भाशेन धरूंक ना. आदले भाशेन केल्लेलें आसा पूण फुडल्या वर्सा बरें काम बदलतलो. ह्या वर्सा करून केल्लें 15 मिनट तरी दिवपाक कित्याक लोकांक पिवून वचपाक. पूण मागीर कितें जालें आनी तेतून हांवें करून आदले भाशेनूच केलें. पूण फुडल्या वर्सा आनी वेळ दितलो हांव. पूण थोड्या दिसां भितर आसा मागीर. पयले मीस 16, दुसरे मीस 7-15, तिसरे मीस 8-15, 8-15चे मीस आनी 9-9:30चे मीस डिनर ही घेतलेली. तर प्रत्येक डिनरीक दिलेले आसा. हे भाशेन आख्खो गोंयचो लोक एका जोम्यान कशी सहभागिरीपणान येतली आनी मिसान भाग घेतली. ही 2 मिसां दिसली. मागीर हांवें 10:30चे मीस जो फिल्गोची ह्या वर्सा हांवें दिल्लेली आसा. जो फिल्गोची सांत भगवान फ्रांसिसाच्या नांवांत आसा. हो कॉपेला तांकां दिल्लेली आसा. ताणें ह्या वर्सा म्हाका मदत केल्ली आसा सेवा दवरून तयार करच्या. ताणें मदत केल्ली आसा. तर ताका म्हणलें तुमी येवन करात ह्या वर्सा. फुडल्या वर्सा म्हणल्यार तुमी बाकीचे दुसरे बदलतले. मागीर मीस सांजेच्या 3:45 आसा. ते सेंटराचे मीस. सगळे सेंटर्स आसात खूब
ते त्यांना जमे करून तांचो तेचो दीस धरलो आसा. 5 दवरलेले आसा आनी 6 आदी कितें जातालें 5 जातालें. मागीर लोक म्हाका म्हणूंक लागलो फादर घरा वचपाक मातशी लेट जाता. तर हांवें 5 आनी 6 ही 2 निमाणी मिसां 6चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले आनी ह्या प्रमाणे सगळी मांडावळ केल्ली आसा. तर 25 कितें जाता सांत कातारीनचे फेस्त आसा तर 10:30चे मीस आमी घेना आनी पयलेर तशेंच घडटलें. पयलेर अंतोर धर्मीक मेळावो आसा आनी त्या दिसा 10:30 मीस जावचे तेच भाशेन 25 11 दिसांनी म्हणजे 2 तारखेर आनी सोनवारा दीस आनी आयतारा दीस मिसा 5 सुरू जातली. 5 कित्याक चड गर्दी आसता. गर्दी मातशी उणी करपाक 6च्या मिसाक कितलो लोक आसता मागीर चड गर्दी जाता. 5 जाली की ना थोडो लोक बेगीन येवन घरा वचून चड लागशिल्लो लोक बेगीन येतात. मीस जाले की ना मागीर दुसऱ्या लोकांक मागीर जागो मेळटा. ते भाशेन सोनवारा दीस आयतारा दीस आनी दुसरेर तिसरेर मिसा 4 स्टार्ट जाता. कित्याक लागून 4 रातभर हांगसर लोक हांगसर आसता आनी ती न्हिदना. 2 मागीर आमी भितर होमा स्टार्ट करता. हो सगळो लोक येवन मागीर पेंडोलान बसता. 4 मीस स्टार्ट केले मागीर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सकाळची मीस. मागीर 10:30 व्हडले मीस आसा आनी ह्या वर्सा पाप साहेबाचो प्रतिनिधी आपिस्टोलीक नान्सियो म्हणटात तो दिल्लीक आसा. तो ह्या मिसाक हाजीर आसता आमच्या कार्डिनलाक तर हे भशेन ते सगळ्यांक ते मिसान भाग घेतले. मागीर मीस केन्ना 12:30 12:30चे मीस जाले मागीर 3, 4, 5 आनी 6 ही भशेन सांगेचे स्वताच निमाणे मीस इंग्लीश भाशेन आसता. ह्या वर्सा बाकीची मिसां म्हणटाय तूं आयतारा दीस 11:30 तामीळ 12:30 मलयाळम आनी 2:30 हिंदी भाशेन आसा. ते भाशेन मांडावळ केल्ली आसा मिसांची. तुमकां आतां सगळें कळलेलें आसा. तुमच्यान ते वॉट्सॅपाचेर सगळो कार्यक्रम पळोवंक जाता कोणाचें कितें पळयता. ओके ते सांगून सांगता तुमकां आनी तुमकां सगळ्या जाणांक बरें करून दिता. देव तुमकां बेसांव दिवच्या आदी तुमचेर आशिर्वाद ह्या उदकांतल्यान घालता घेवन दिता मागीर तुमचेर मागणी. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं तुमचें सगळें आसूं आनी सोद पवित्रताय देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून दियात क्रिस्तांचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार तुमचे उपरांत म्हणात
Bagyod Francis Xaviera, Jejucha Morgan, Jejucha Gali, Soklets Lastane, Dekun, Jejucha Now, Sorbonne, Puri Khabor, Okoto, Desa Desari, Deloe, Soju, Zorunmen, Yapasot, Abantuka, Sorgar, Women Borno, and Sonsara, Shikul Legun, Usumilina, Adane Khati, Sotosan, Ami Bapa, Ilmasta, Anyatan, Jens Paswat, Chivinoti Magda, Jordan Glan, Afghan Zaide, Bagyod Francis Magdalena Asa, the Putun, Tachi Somindora. आणि कितें तुमच्या मनात आयिल्लें आसा तें तुमकां जाय तो तें ताका पळीत करा. आमचे ओतरे बापाक मानतात कसले जाल्यार तुजे विनोदी शांती पावोवंदी म्हूण मागता आनी सोपटा पासून तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबत बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco. आणि ताका मीस दिवंक जाय ती आमचो मीस दिया.